मीराबाग सावड्ड्या जुवारी न्हंयचेर उदका स्त्रोत खात्यान बंधारो बांदपाचो थारायला। हे विशीं म्हायती दिवपाक आयतारा मीराबाग वाठारांत बसका आपयल्ली। हे बसकेक थळावो आमदार गणेश गांवकार, कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल, नगराध्यक्ष, सरपंच, पंच वांगडी तशेंच उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ह्या प्रस्तावित बंधाऱ्याक थळाव्यांनी खर विरोध केला। लोकांक ह्या बंधाऱ्या विशीं कांयच म्हायती दिवंक नासतना उदका स्त्रोत खातें बंधारो बांदपाक सोदता म्हूण थळाव्यांचो आरोप। हो बंधारो बांदून सावड्ड्या वाठारांत पर्यटन चालीक लावपाचो सरकाराचो उद्देश आसा। आयची मिटींग जी आशिल्ली ती बंधारा बद्दल आशिल्ली। हो जो हांगा मिराबागा एक बंधार येता उल्हास विलेजा अशें आमी आयकलें, कित्याक हे ऑलरेडी ह्या बंधाराचें टेंडर जालो, सगळें जालें, टेंडर पास बी जालो, फक्त वर्क ऑर्डर पावल्या म्हणटकीर आमची ह्या गांवाक मिराबागा सांगनासतना हो प्रोजेक्ट येयला। जेन्ना आमी आमची गांवची पंचायत जालें तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, कोण हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा म्हणून आमी गांवची मिटींग घेतली। पूण ह्या गांवची मिटींगे आमच्या वांगडा पंच रावना, सो आमकां खंय तरी दिसलें की आमचे अत्याचार जाता, अन्याय जाता। तेका लागून आमी परत आमची एक मिटींग गेली आनी हो एज अ पंच म्हणून तेणी आपयली। त्या मिटींगे येयली आनी आमी सांगलें तेंचे वांगडा WRD ऑफिशर्स आशिल्ले, पंच आशिल्लो, आमदार आशिल्लो, बाकीचे निलेश काब्राल आशिल्लो, गणेश गांवकर आशिल्लो। सो तेंकां जेन्ना आमी विचारलें तेंचे कडेन आमची समस्या आसा पळय तेंचे कडेन उत्तर कांयच ना जालें। म्हणून एकूच तेणी सांगलां की आतां आमी हेजे मुखार विचार करतले। तेंकां आमी सांगलां की तो पर्यंत हेजें कितें काम तुमचें चालू आसा तें कितें आसा तें तुमी सगळें बंद करचें, कित्याक आमकां पयलीं सविस्तर गांवच्या लोकांक म्हायती दिया, मागीरच आमी मुखार तुमकां स्टेप घेवपाक येतले। पूण आमचो ह्या गांवचो सगळ्याचो टोटल विरोध आसा। विरोध कितें आसा की आमची परिस्थिती, आमी ह्या गांवांत रावता म्हणजे कशें भावान वयता तें आमकां खबर आसा। त्या ऑफिशियल्सां जावं आमदारा मिनिस्टरा हेजे बद्दल कांयच म्हायती ना। आमचो गांव कसो तयार जाला, कशी भाटां आमी तयार केल्या, सो तेंचे कडेन ऑफिशियल जे आसा पळय सगळ्याक आमी फॅक्ट सांगल्या। तेंचे कडेन एकटी मनशा कडेन आमचे आन्सर दिवपाक जालना, आन्सर दिवपाक जालना म्हणून तेणी आतां मुखार मिटींग दवरल्या की आनी एक फुडली ह्या म्हयने भितर ते आनी मिटींग घेतली म्हणून सांगल्या। आनी आमदारान आश्वासन दिलां, सपोज गांवच्या लोकांक सपोज जो नाका प्रोजेक्ट जाल्यार आपूण सदांच गांवच्या लोकां वांगडा आसतलो अशें आश्वासन दिलां। आनी आमचो ओपोजूच आसा ह्या प्रोजेक्टा लागून। बसकेक थळाव्यांनी आपापल्यो समस्या मांडल्यो। लोकांच्यो भावना समजून घेतिल्ल्याचे आमदार गणेश गांवकर सांगता। फुडल्या 8 दिसां भितर पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन करून ह्या बंधाऱ्या विशीं लोकांक अदीक म्हायती दितले अशें तांचें म्हणणें। कशें आसा की लोकांक खूब प्रॉब्लेम आसा। फाल्यां सकाळीं कितें आसा की तो बेरेज घालतरी उदक थंय समज फुगोवन बिगोवन लोकांचे सगळे घरां बिरां बुडटली काय कितें, पावसाक प्रॉब्लेम कितें जातलो, ती झाडां बिडां समज जर कट जालो जाल्यार ताचो परिणाम कितें जातलो, ती समज जर रिटेनिंग वॉल बांदली जाल्यार तेजी गॅरंटी कितें, अशें खरेंच जे पळय लोकांक भंय दिसपाचे जे पळय प्रश्न आसा आनी ते प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्या। आनी त्या प्रश्नाचेर आमी कितें आसा की हे प्रश्न जे पळय आसा पळय ते कशें आमी आन्सर करूं शकतले। आनी त्या प्रमाणे ताका आमी सांगलें की कितें आसा की मिटींग कितें अशी मोठी खूब वरां चलोना ती, लोकां भितर कितें आसलें पळय तें आमकां कळ्ळें। आनी परत आमी कितें आसा, हांव हेजे तेचो रिप्रेझेंटेटीव कसो आसा की हांव येवन तेजे कडेन बसतलो, इन डेप्थ तेजे कडल्यान काही म्हायती आसा ती घेतलो। लोकांचे हांगसरले कशें आसा जे कितें भावना आसा ते आमी समजून घेतल्या। सगळ्या लोकांचें कितें आसा की तांकां कळपाक जाय की आमी कितें फेस करतले ते तांकां कळपाक जाय। ते कळपाचें दिवपाचें आमी सगळें समजून सांगपाची तयारी आसा आमची। आनी तरी पण तांकां समज दिसलें फाल्यां सकाळीं आनी कितें अडचणी आसा, सगळ्यो अडचणी आमी मान्य करून घेवन तेच फुडें वचपाक जाय न्ही। अशे पद्दतीची आजची मिटींग जी पळय आसा ती बरी जाल्या। आनी त्या नंतर हांवूय तांकां कितें आसा एक 8-10 दिसांनी येतलो, पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन पळय जें आसा तें एक्झॅक्टली सामकें डिटेलाक रेडी करपाक येतलो डिपार्टमेंटाक, आनी तेजे नंतर त्या लोकां मुखार मांडटले। लोकांक हो बंधारो नाका जाल्यार आपूण लोकां वांगडाच आसतलो अशें थळाव्या पंचान सांगलें। हो जो प्रोजेक्ट आसा न्ही हो पंचायतीन प्रपोज केलना किंवा पंचान प्रपोज केलना। हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अंडर गव्हर्मेंट WRD डिपार्टमेंटा अंडर आसा। आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो असोच कित्याक की जे सावलेचें जें उदक येता, जें सायें उदक येता तें हांगा अडोवपाचें आनी तें उदक पिवपाक लोकांक दिवपाचें असो सिंपल प्रोजेक्ट आसा। पूण हो प्रोजेक्ट करतना डिपार्टमेंटा कडेन हांवें सेवरल टायम सांगलें की हो प्रोजेक्ट लोकांक ब्रीफ करा, एक्सप्लेनेशन दिया। आनी कांय कारणान लास्ट इलेक्शन जालें, खुबशो कोड लागलो, ताका लागून हो डिले जाला। पूण आज हांवें मुद्दम एक रिक्वेस्ट ऑफ द विथ द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक आमची विलेजरा खातीर हांवें मिटींग आपयल्ली। आनी लोकांचे खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसा, दुबाव आसा हेजे बद्दल, ते क्लियर करपा खातीर आपयल्ली। आनी जालें कितें हितून भितर सगळी इन डेप्थ नॉलेज तेंचे कडेन नाशिल्ली, तेन्ना आमदारान रिक्वेस्ट केला की प्रॉपर पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन आपूण दाखयता आनी तेजे नंतर जे एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया। आनी जर सपोज लोकांचो कितें इंट्रस्ट आसा तो पळोवया अशें। कशें आसा, हांव एक गांवचो पंच आनी जर सपोज लोकां नाका जाल्यार लोकां बरोबर आसतलो, हितून कांय दुबाव ना। गोमंतक टीव्ही खातीर सावड्डेच्यान गौरेश सतरकार।